आणि मिडिया घेवपाक जाय भितर कितें उलयता ते आमी तुका घेता ना 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 मीडिया समज मीडिया वी आर आन्सरिंग पळय पडटा वी आर आन्सरिंग युअर क्वेश्चन तूं एकट्या मिडिया काडल्या आमकां प्रॉब्लम ना तो तांकां मागीर घेवची सगळ्यान मिडिया काडल्यार लेट अस शेअर ऑफिस हांव तुका बरें सर आमी सर हांव तुका ओनली 3 मतलब 3 आरे मागीर तांकां दिवची मरे तांकां शेअर करपाक कितें आहा प्रॉब्लम कितें आहा मिडिया येयलो जाल्यार कितें आसा आता तुम्ही 20 जण तुका जाय जाल्यार आम्ही 2-3 मिनिटां घेता तो तेका तो तेजे कडेन 3-4 हा व्हॉटेवर सो आम्ही जर आमच्याकडे ही ना दॅट इज नॉट आवर प्रॉब्लेम न्ही सर चार्ज दिला तो कॉन्टाऊन VRS घेतले कळणे एक्सलंट बरें सो ते नाका you allow media to come inside please sir please एक म्हणजे सर काय डिफरन्स काय डिफरन्स मला 4 कित्याक अवॉइड करपाक जाय तुमकां मीडिया अवॉइड कित्याक करपाक जाय उलयता ते आयकत ना तूं कोणें अवॉइड केला तूं एकट्याक रेकॉर्ड कर ना तूं रेकॉर्ड कर आमकां काय एकूच दवर सगळ्यांक दी मरे वी आर देयर टू आन्सर यू आमी तुका आन्सर करपाक लागले हांगा फाल्यां कोण ट्रिप जाल्यार फायल मिसींग जाली येवनी मिडिया एमएलए कितें केला ते पयला एमएलए कितें केला ते पयला आमी विरेशाक आमी गुजेर म्हणना सरकाराचेर म्हणटा जर हांव तुका ऑप्शन दिलें लेट द मिडिया कम इन एकट्याक जाय that you tell media एकटाच यो म्हणून एकटो मीडिया आम्ही मीडिया डिफरंट चॅनल आसा सगळे हे तुमचे नाका आसले डेमोक्रेसी चवथो स्तंभ मरे तो एका भायर दवरता ते मेन मरे लोकांक जनते मंत्र्यांकूय कळोंक जाय मंत्र्यांक लोक आमच्या लोकांक त्रास आमी येयल्या 2 म्हयने जाले लायटी ना कितें इश्यू कितें तुमी कॉलात गेले 1 म्हयनो जालो म्हाका दिसता शिवोले मतदारसंघात खंय तरी पावर फ्लक्च्युएशन चालू आसलें खंय तरी जावपाक लागलेलो आनी जेन्ना आमी ऑथॉरिटीजांक विचारलें तेन्ना खंय तरी आमकां ऑथॉरिटी सांगपाक लागले की ओवरलोड जावपाक लागला म्हणून आनी जेन्ना ओवरलोडाचें रिजन आमी तांकां विचारपाक आज गेले आज आमी तांकां रिक्वेस्ट करपाक गेल्ले की जे मेगा प्रोजेक्ट्स आमचे शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवपाक लागले ते सध्या तुमी होल्डार दवरा जो पर्यंत तुमची कॅपेसिटी तुमी वाडयना टू प्रोवायड इलेक्ट्रिसिटी तो पर्यंत तुमी नव्या प्रोजेक्टांक परमिशन दिवपाक बंद करात जेन्ना आमी थंय पावले तेन्ना आमच्या एरियाचो जेई खंय तरी लिपोवन भरलेलो जेन्ना आमी इन्क्वायरी केली फायंड आवट केलें तेन्ना आमकां अशें कळोन येयलें की हो जेई आसागांव खंय तरी आमची शिवोलची आमदार जी डिलारा लोक लिपोवन दवरला म्हणून आनी हे सगळें प्रकरण जेन्ना आमी थंय उलयले म्हापशां थंय ऑथॉरिटी कोणूच नासली आज जो एक्झिक्युटीव इंजिनियर आहा सावयकर तेजे कडेन 3 चार्ज आसा आनी तेणें आमकां सांगलें आपल्याक म्हापशां येवपाक तुमचे इश्यू सॉल्व करपाक टायम ना तुमकां जाय जाल्यार तुमी पणजे या म्हणून आमी आमचे भरपूर लोक थंय उपस्थित आसले खंय तरी इतले पयस येवचें पडटा म्हणून आमी थोडेच जाण हांगा जमले आनी आज हांगा येयल्ले आसा आज जेन्ना आमी एक्झिक्युटीव इंजिनियराक मेळपाक वयता तेन्ना खंय तरी आज पुलिसाचो पावर यूज करून आज आमचे मिडिया भाव जे भितर येवपाक सोदता तांकां ते येवपाक दिना आनी आमी आतां मागणी केल्या की मिडियाक आमच्या बरोबर अलाव करची कारण आज हो सरकार जेन्ना लोकशायेचें उलयता आनी लोकशायेचो एक स्तंभ म्हटल्यार तुमी मिडिया आनी आज जर तुमकांच खंय तरी गव्हर्मेंट ऑफिसान वचपाक एंट्री ना जाल्यार म्हाका दिसता लोकांनी सरकाराचें कितें करप ते धन्यवाद कितले दीस जालो पावर इश्यू आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 1 म्हयन्या वयर जाला इश्यू आमकां शिवोले 2 म्हयने वागातोर तांकां आमकां 2 म्हयने जाले हे आपालिपा वोल्टेज कांय ना ते फक्त बिल्डरांक कनेक्शन दितात आनी गोंयच्या लोकांक सफर करता दीस इज नॉट करेक्ट पयर आमच्या लोकांनी शिवोले मोर्चा आयलो रातचो धाकटी भुरगीं पासून गेली मोर्चा सफर जाता भुरगीं हे कितें चल्लां गव्हर्मेंटाचें ते ऑफिसांनी सुशेगाद मंत्री आमदार हे इंजिनियर सुशेगाद एसी घालून बसल्या आनी आमचो लोक सफर जाता तेका लागून आमकां भायर सरचें पडटा ऑफिसांनी येवचें पडटा कळपाक येना आतां 7 म्हयने जाले मेमोरेंडम दिल्लो कितें केलें तेजेर हे प्रॉब्लम 7 म्हयने आदीं दिलेले बरोवन दिलेले आसा कितें केलें कितें एक्शन घेतलें ते विचारपाक लागून
ती इंजिनियर सांगता आपले हाय ऑथॉरिटी आसा एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर त्या काय इतर म्हणटा आपणाक काय खबर ना हे कितें चलना त्या लागून हो 3 चार्ज दिला अरे म्हणटा तुमचे कडेन एक चार्ज 3 चार्ज कित्याक घेता आनी हे गव्हर्मेंट 3 चार्ज कित्याक दिता खंयचेच कडेन कामां जायना इनकम्प्लीट सगळे कडेन आनी लोक आमचो सफर जाता गोंयचो लोक सफर जाता एका 3 चार्ज एकट्याक कित्याक आनी ना इंजिनियर अपॉयंट करा तुम्ही नाका जाल्ले थिंगा पयशे मोडटात मरे हा ते हे करतात ते प्रोग्राम करतात आनी कितें करतात अपॉयंट करा इंजिनियराक ते पयशे भितर घाला लोकांची कामां जावनी कोत्ता म्हणटा ते कितें करता कितें आन्सर कितें मेळलो तुमकां पळय आतां भितर तेंकां अडयता आमी जाल्यार सोंपल्यान या भितर म्हणून सेकंड फ्लोर तर तुमकां पयलीं सारकें ब्रीफ करता 1.5 वर्स पयलीं ऑलरेडी बिकॉज ऑफ दीस कंटिन्युअस पावर कट ऑलरेडी रेप्रेझेंटेशन वॉज गिवन युअर डिपार्टमेंट आतां आमी म्हापशाचे मॅडमी कडेन उलयले न्हू तेंच्यांनी कितें सांगलें की डे बिफोर येस्टरडे वेन दीस 3 days कंटिन्युअस इशू जालो तेन्ना हो इशू आयडेंटिफाय करून कितें तुमी स्टेप्स घेतल्या म्हणटा पयलो क्वेश्चन म्हाजो 1.5 वर्स पयलीं एप्लिकेशन आमी दिवन तुमकां नोटिफाय करून 1.5 वर्स तुमी कितें स्टेप्स घेतल्या हो फर्स्ट क्वेश्चन दीस आतां जी फर्स्ट आमी कंप्लेन दिल्या पळय तेजी म्हाजे कडेन कॉपी नासल्या बट दीस वॉज अ रिमायंडर लास्ट इयर एका 1 वर्स पयलीं मोर देन 1 year has passed since we have given this reminder letter regarding the same issue of continuous power outage. आता काल 4 वरां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची लायट ना लास्ट 1.5 months कंटिन्युअसली इन म्हापसा द लायट्स आर ऑल्सो गोईंग ऑफ मदीं रातचे मदींच वयता आतां हांव पयर आय वेंट टू मीट वन ऑफ युअर ऑफिसर्स फ्रॉम म्हापसा डिविजन तो सांगता की इतले परमिशनाक ग्रांट जाता ऑन डेली बेसीस फॉर न्यू प्रोजेक्ट की खंयसून तांकां आतां इलेक्ट्रिसिटी दिवपाचें हो क्वेश्चन येता सेम प्रॉब्लम इज बीइंग फेस्ड बाय दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी आतां तुमच्या ऑफिसरान थंय म्हटलें की शिवोले प्रॉब्लम जावचो ना थिवीसून आमी थंय हें केला म्हणजे थिवी मागीर लोकांक त्रासान घालतले एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट आसता जेन्ना तुमी एप्लिकेशन येता पळय तुमचे कडेन तुमी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट पळयता वेदर यू हॅव द कॅपेसिटी टू गिव ऑर नो आतां ऑफिसर म्हणटा की एकदा परमिशन ग्रांट जाली काय वी हॅव नो ऑप्शन वेदर टू गिव ऑर नो मागीर तुमच्या फिजिबिलिटी रिपोर्टाक व्हॅल्यू कितें दिस इज द सेकंड पॉयंट तिसरी गोष्ट जर कॅपेसिटी ना आनी तुमकां फॉर सम रिजन यू हॅव टू गिव दॅट परमिशन isn't it your duty of your officer to write a note that we don't have capacity of so and so kilowatts of electricity to grant to so much area जाल्यार permission बंद करा म्हणून shouldn't there be a direction given to DMA or to the director of panchayat to tell the municipalities to tell the panchayat that there is no capacity for this much electricity so for certain period of time you don't grant permission एक कोणे steps घेवपाचे आमी घेवपाचे काय तुमी घेवपाचे This is the third point. रिपेअर मेंटेनन्स तुमचे केन्नाच टायमार जायना ती म्हणटा ते फिडर आनी खंय येवपाचे ते योनी फिडर दॅट इज फॉर इम्प्रुवमेंट ओनली बट इफ यू हॅव अंडरस्टूड दॅट देर इज नो कॅपेसिटी
and you have understood that the electricity which is coming in is not sufficient for the capacity which is the output or that is required, why are you all granting more and more connection? हेल्थ ग्राउंडार जी रिक्वायरमेंट आसा विच इज मॅन्डेटेड बाय लॉ की तुम्ही दिवपाक जाय ते तुम्ही बंद केल्यात सारखे बंद केल्यात सर तुम्ही कितें सांगता बंद केल्यात तर तितून तुमचे करेक्ट बंद जाल्यात पण बंद झाल्यात तू केल्यात म्हणू नका, that is whatever why I may be, put- but that direction is given on what basis? It's given on some understanding that there is misuse of that act plus कित्याक हेल्थ ग्राउंडार कोण एप्लिकेशन दिता आनी 3 मजल्याची बिल्डिंग बांदता सारखे हे हांवेनूय म्हापशान पयला. सो वेन यू ऑल आर रेडी टू स्टॉप अंडर हेल्थ एक्ट तुम्ही हे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट जे आम्ही ते स्टॉप करून हेल्थ एक्टा प्रमाणे हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या म्हणून मी स्टॉप आहे. आता So then it is expected- म्युन्सिपाल्टी एनओसी आणि ते बिल्डिंग दिले की वी गिव, अदरवाइज वी डोंट गिव. बरें. आमचे स्टेट अवे आमकां that is only one part. That is only one part. Now there is a question of whether there is going to be regular supply or no. आता 3 महिने तुमच्याच ऑफिसरान म्हटले ते 3 महिने लागतले सालिगांवचे स्टार्ट जावपाक. एटलीस्ट ते 3 महिने तुम्ही दिवं नाका न्हू. Move a note within your department and send it to the appropriate authority, not to grant any further permissions till that plant is active. कितें जाला बेसिकली गरमीक लागून ते कनेक्शना वाडले. आता कितें जाला? गरमी ह्या वर्सा वाडूंक ना, सर. ह्या वर्सा वाडूंक ना. म्हणजे एसी बीसीचा लोड वाढला. सेकंड क्वेश्चन गॅस ना म्हणून लोक इंडक्शन यूज करतात आणि लोक आता ईव्ही चार्जिंग म्हणून ते लोडूय वाडला ते म्हणना. पण आमचे एकदा जशें सालिगांव सबस्टेशन आता सगळे टेस्टिंग केलां आमी पळय. एकदा जशें सालिगांव सबस्टेशन आयले दीस विल नॉट रिमेन. No, but till then you Wait, 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 hold. No, wait. 1.5 वर्ष झाले हे किती ऍक्शन घेतलं? 1.5 वर्ष झाले. किती ऍक्शन केलं? ऑब्जेक्शन आशिल्ले पळय सालिगांव ते ऑब्जेक्शनां जर घेवंक नाशिल्ले ऑब्जेक्शनां लोक घातले म्हणून आमकां प्रॉब्लेम जालो मदीं. अदरवायज इट वूड हॅव बीन वेन एक ऑब्जेक्शना मेगा प्रोजेक्ट आणि व्हडले हेजेरूय येतात ते कितले बंद हे जाता. आमकां गव्हर्नमेंट आमकां ते कितें करचें पडटा आन्सर करचें पडटा आनी घेवचें पडटा. आनी तो कोण आशिल्लो पळय तो कालच रिटायर जाला. काल त्या पळय It is the continuation of But you all were aware that he will get retired. हांवें म्हणून कितें Okay, सांगलें, suddenly सालिगांव सबस्टेशन आयलें न्ही आमचें एवरीथींग वील बी डन. आनी आमी सद्याक खुबशीं कनेक्शनां तांणी होल्डार दवरल्या तशी दिवंक ना. एमर्जन्सी असल्यारूच आमी दिल्या. आमच्या एक सर- काम करा. तुम्ही एक फाईल एक काम करा. तुम्ही एक फाईल म्हाका दाखया जितून तुम्ही होल्डर दवरल्या मोर दॅन 20 फ्लॅट्स एक फाईल दाखया जितून होल्डर I will tell my aides to show you. Vilas. We will- दाखल सर आमकां जे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा आय एम नॉट देयर आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा ते आमी तुका दिला. We will पण show you आता the तुम्ही PR. म्हटले न्हू आय एम नॉट देअर हेच उत्तर सगळ्या ऑफिसराकडसून गावता. पण आता कितें आसा एका ऑफिसर रिपोर्ट तो म्हणटा आय एम नॉट देअर कालूच चेंज गावला फाल्यां चेंज सगळे आय एम नॉट देअर. इट विल इम्प्रूव्ह वी आर डुइंग त्यांना आमकां सांगितले 2 ते 3 महिन्या भितर प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो म्हणून. What is the capacity? What is the demand? What is the capacity? आता कितें नांव आयलां This information will be ready. This information. It will be What ready is the by cap- 1 month most probably. No, sir, but what is the capacity and what is the demand? Full If to your get- demand and capacity is not matching, then again we are in deficit. Well, Again we are in We will give you deficit. everything. Sir, If you want, Faisal- we will give you everything. but Again we are in deficit. See, Sir, we have to whenever plan the- whenever plan for any surplus. project, We whenever have to any plan for we project, surplus. have. We have. So then show the numbers. Sir, we will show you the numbers. I'm telling you, we will Sir, show you the ज्यांना- numbers. ज्यांना- आता Show the आम्ही numbers. Show the कितले आयल्या, numbers. कितले Otherwise पेंडिंग. again we will come here. This- साध्या घरा खातीर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी घेता प्रोजेक्टा खातीर एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट घेता जाल्यार तुमकां आतां खबर ना कॅपॅसिटी दर वर्सा कितली वाडटली खबर आहा, सगळें केलां आमी. मागीर जर
supply मध्ये तुम्ही project किती trend करता? फाट करून आयला ऑन हँड जर तुवें म्हाका सांगल्यार आता मोहिनी फाट बोलता. करून आयला. सर, 1.5 वर्ष झाले आता. तुमच्या आता तुम्ही 1.5 वर्ष झाले नंबर आता. दिला. हांव खंय complaint करता. Sir, you can call the But file. this You is can call the file. this letter is given under Why tomorrow, sir? Why या लेटराचा tomorrow? आन्सर द्या. या लेटराचा आन्सर द्या. आम्ही हे लेटर दिले पण तो मनीस रिटायर झालो. याच्या आन्सर द्या. तेच सांगता मी. विजय किती मेणवात घेऊन भुरग्यांनी एक्झाम काढलेली. आमच्या शिवलचे भुरगे मेणवात घेऊन सगळ्या मिडिया बरेतो काय कोण जालो आतां पण आता आमकां आता लायक सध्या म्हजे ऑन हँड जसे अपग्रेडेशन चालू आहे तोपर्यंत परमिशन देऊ नका तुम्ही. वयर घातला आणि तुम्ही कित्याक परमिट कितले करता? कितले दिसांनी सर, जातली? आम्ही हांव तुका सांगता वन मंथ अवे दोन एक तारीख. 1 to 1 दोन तारीख. दोन तारीख. It is our Everything suffers. Petrol pump, Light आणि एक सांगता सर. फर्स्ट ट्रिपिंग सर, त्याच्या पहिले ट्रिपिंग जावना एकदा ट्रिपिंग जाल्या मानता तारची वाट every day. आणि एक सांगता तारची सर. वाट every day. 2 hours. Every day. दिसात 2 वरा लाईट नसतात. 2 hours. आमच्या शिवसोड्यात 5 वाटी वयता. पाच वाटी वयता. 2 वरा लाईट Daily, madam. रिपोर्ट पळयता ते शिवले सोडये दिसा 5-6 वाटी वयता. पेडणेकर असा. आगरवाडा. नंबर किती आहा तुझ्याकडे आता एक आणि एक सांगता तुमका. मागच्या भितर सरता न्हू आमदाराचे तोंड लाईट लायल्ले असता. हांगा वर कलंगूट वर त्या आमदाराचे तोंड दिसता. शोले वर त्या आमदाराचे त्यांका लाईट बरी पडटा. स्ट्राईक म्हणजे मोडचा काढपाची. त्यांना लाईट असता मागे परत 8 दिवसांनी परत सेम स्टोरी. भाऊ ती मग एक सांग ती लाईटीचे बिल कोण भरता? ते रस्ते वयले बोर्ड लायता त्यांचे ओला रस्त्याचे लाईट बोर्ड पडला. आम्ही भरता तुम्ही न्हू, आम्ही भरता. आम्ही भरता. इलेक्ट्रॉनिक जे राहिले ना सगळी लाईटी बंद करा. आमदाराचे तोंड पोंग नका. तुम्ही लाईटी सगळे ते बंद करता म्हणते. पहिली स्ट्रीट लाईट आलेले त्यांचे बंद करा सगळे. डेली चालू असतं. Daily. आमदार नसता पण फोटोचे लाईट असतात. बाबू किती करतात डिस्कनेक्ट कसं करून दाखवा ना तुम्ही आमच्या आम्हाला? पैशाचे केंद्र लाईटी. तुम्ही म्हापसा या, आम्ही बाबू सोडूया, सर. बाबू नाव गाडा बाबू करताना डिस्कनेक्ट सगळ्यांच्या मागे सगळ्यांना लाईटी लागतात. हांव तुझे फक्त ते ना पहिली आमदाराचे तोंड आपण ते त्याच्यावर सगळे लाईट बंद करा काढा. बंद करा सगळ्या आमदारांचे. ना सर आणि आम्ही काळ्या पुस्तकात हे काम आणि करतली. दोन दिसांनी जर जायना न्हू हांव सगळे म्हापशेचे बोर्ड आपय त्याच्या तोंडाचे त्याच्यावर काय सगळे म्हापशा किल्ल्याचं शिवोले सगळे करूया. आमच्या पैशाचे आपण ते स्ट्रीट लाईटीर घालतात. नाही तुम्ही आता मला सांगा आमदाराची नोकरी करता की आमच्या लोकांची नोकरी करता ते बिलिंग मला सांगा ना तुम्ही. तुझी नोकरी कर. मग जरा काय disconnect करा. आमदारच्या तोंडात लाईट कट पडल्या. सर एक सांगता तुमका कित्याक म्हापशान हो रिगार्डिंग दोज बोर्ड न्हू हो इश्यू काडलेलो आहे. सगळे जे स्ट्रीट लाईट सकल पळय पीडब्ल्यूडीचे रोड आसा म्युन्सिपालिटीचे रोड आसा. पीडब्ल्यूडीचे सगळे जे रोड जा पळय म्युन्सिपालिटी परमिशन दिना. सगळे पीडब्ल्यूडीचे स्ट्रीट लाईट आमच्या बिलार कंपोनंट आहा स्ट्रीट लाईट म्हणून. सो हूज पेईंग म्हाका पळोवपाचेच ना तेजे तोंडाक लाईट घातलेली कित्याक तो आपूण नासता. बरें तुझ्या आमच्या अंजुनान ऍडव्हर्टाइजमेंट चालू आहा तेजे. बरोबर. सगळीकडे स्ट्रीट लाईट सकल हेंचे तोंड आसता ते कित्याक आमी पळोवचे? बट इट इज ऑन द पोल स्ट्रीट लाईट. फुकट हरशी खाता ते लाईटीचे आमच्या खाता. सर चेक करपाचो क्वेश्चन ना बंद उडयात ते. स्ट्रीट लाईट चालू आसून सकले कट करा. बरे पीडब्ल्यूडीचे काढा. पीडब्ल्यूडीचे काढा तुम्ही. पीडब्ल्यूडी रोड आसा तेजे काढा. तुम्ही शिवोले केन्ना? हाऊसिंग कोण उलयता रे कोण उलयता एक मिनिट. हा
विशाल तो हांगा खंय रे तुजे ते ए अगरवाडा रे तुजे खंय लायट ना ती अगरवाडा मरे हांगा ते लोक आयल्या शोले शिवोले हा मरे तू खंयच्या एरिया पळयता हा शोले चारची बाट खंय चारची बाट थंय म्हणटा खंय 2-2 वरां लायट ना खरे शिवोले सोडियानूय. सद्दां लायट ना कित्याक फाल्याच्यान तुजो मॅडम सॉल्व करपा जाय काय कितें करपा जाय सो ताका फाल्याच्यान यू हॅव टू सी दॅट तांकां कंटिन्युअस लायट अचिना आनी ते हांगा येवंक जायना परत्या ते हांगा परते ही कडेन आनी हांगा पणजे ऑफिसान येवपा जायना आय एम सेंडिंग दॅट लेडी तुमचें नांव कितें पार्वती नार्वेकर म्हणून तुजें अलेक्स अलेक्स म्हणटा ताजे कडेन तूं हें कर आनी परती म्हाका ती कंप्लेन आयल्ली नाका ओके आणि सोडियन सोडियान तुका लागता सोडियान तुका लागता सोडियान हो फ्रांसीस म्हणटा ताका पळय ताजी कंप्लेन आमकां परती येवपा जायना यू हॅव टू सी दॅट ही गेट्स 24 hours लायट नाल्यार रातचे सुद्दां तुका फोन मारल्यार यू हॅव टू सी ओके थँक्यू आता आमच्या अंजुनचे किती करता मातशें ते सगळे हे लाईट पडले खंयची लायट तुका लायट ना लाईट ना प्लस ते सगळे ऍडव्हर्टायजाचे एक सेपरेट दॅट वी विल इश्यू लेटर ऍडव्हर्टायज एक सॉल्व कर म्हणजे कितें लायट ना काय इश्यू लाईट रामायचो नंबर राव आसा राव पळया काल सर तांच्या फुड्यान उलय ती कित्याक जाय तेजे आमदार घेऊन गेला म्हणे. सगळे हे मी थोडं हेणे व्हायला MLA झाला सिद्ध मिटिंग आम्ही ते येता म्हणून हॅलो किती नाकारले हे हो सॉरी जी रामाचो हेजो नंबर आरे पर्सनल हेजो नंबर आपलो जय ना रामाचो शिवोले हाऊसिंग बोर्ड आसा न्हू थंयसून सकयल येता ते फुल स्ट्रीट लायट ना रेप्रेजेंटेशन केला ब्लॅकआउट फुल पोल घालून दवरल्या तू कोण आयकात लागता मरे आणि तो ऑफिसर सांगता बर्थडेक रावल्या खंय म्हाका तू विचारा कडेन कितें कर तू थंय वच आनी म्हाका फोन मार अरे तू थंय वच आनी म्हाका फोन मार आय सी इट एकदां तू थंय वच आनी फोन मार म्हाका अशें सांग आनी ते ही कडल्यान म्हाका फोन हांव थंयच्यानूच हांव ताका हें दिता आतां कशें दिलें जायना जाल्यार मागीर वी विल पोल घालून रिप्लेस कमिशन करून सर म्हापशा कितें आसा तें वी विल डू इट वी आर हियर टू हेल्प यू तुका घालता तू कितें आसा म्हाका थंय वच ताका विचार आनी म्हाका थंयच्यान फोन कर म्हजो नंबर आहा तू म्हाका फोन कर आय विल सी दॅट मातसो सावयोकूय फोन हांवें कितें म्हापसा एवरी डे इन नायट 12 12:15 लायट वयता आफ्टरनून सावयो फर्नांडीस मरे हय हांव सर पयर ताका मेळ्ळो तो म्हणटा इतली परमिशन ग्रांट जाल्या ह्या लास्ट हितून की आमकां कांयच कंट्रोल उरूंक ना जाल्यार लोड शेडिंग करची सोडून आनी कितें करता लायट येयले की जालें बिल्डराक कनेक्शन दिता ती बंद बट ही इज अ गुड ऑफिसर हांव तेजें कांय म्हणिना ही इज अ गुड ऑफिसर आमी येवन तांकां सांगूंक जाय तांकां खबर नासता थंय कितें जाता तें आमचे सर अंजुनचे बोल तू म्हाका उलय नंबर म्हजो 9420 689997 तू म्हाका सांग थंयच्यान रोहन सर नंबर जेईचो काय तुका येईचो जाय रामा येई न्हय जेई कोण हांव कॉल करता तुका केल्लो याद ना म्हाका ते तुवेंच आमकां ते डिविजन घालपाक बिल्डींग फॉर यू 6 फ्लोर बांदता जेईचा नंबर कर नाव कितें रोहन ना करून पळय तुका खंय अंजुनाचो
हॅलो कोण उलयता रे जय मनोज हांव ई उलयता शेटये आनी तुजो ई हांगा आसा सगळे लोक हांगा आयले खंय ते अंजुना तुजी कंप्लेन आसा ते कितें लायट नासता म्हणून कितें जाला प्रॉब्लेम तुजो खंय आता तू आता लायट असले बरें तुजें नांव कितें गजानन देवया म्हणून येतलो आनी कोण योगेश म्हणून येतलो तांकां तो येतलो यू हॅव टू सी आयका किफान सांगला तुका रातचे सुद्दां ताणी फोन केले आनी कितें केलें रातची तुवें लायट करून चालू करून दिवंक जाय तेन्ना ओके आनी फोन चालू दवर आनी ही हांगा आसा वी आर मॉनिटरींग यू ओके सगळ्यांच्यो लायटी सारक्यो तूं रातचे सुद्दां नायट रावंड घेवंक जाय ओके आमकां येवपाची गरज पडटली ना तुवें म्हाका फोन मारला तूं म्हजो फोन तो नंबर आमच्या स्पेशली अंजुनान ते मेगा प्रोजेक्ट भरपूर येतात ते सध्या होल्डार दवरचे पडटा ना होल्डार दवरला पण माझ्या हातान मेगा प्रोजेक्ट माझ्या आमी दवरल्या त्यो व्हडल्यो फायली आसा आमचे कडेन हांगाच दवरल्या एडवर्टायजमेंटाचे हांव पळयता इल्लीगल आसा जाल्यार इल्लीगल असल्या लिगल असल्या त्यांचे कितें आसा परमिशन कशें घेता they take permission to put those board ना म्हणिना पण ते बोर्ड ते नॉर्मल हेचे फ्लॅगचे आसता पण तसल्या बोर्डाचे परमिशन घालता बॉक्स मागीर सकयल आनी लायट कनेक्शन घेता आसा जाल्यार ती म्हाका एक मारून दाखय आय विल इट इज डिस्कनेक्टेड तुका इल्लीगल कितें आसा तूं म्हाका धाड आय विल चेक इट आय एम टेलिंग यू इफ इट इज इल्लीगल हांव डिस्कनेक्ट जालें टेम्पररी घेवन ते करतात हांव न्हय आमी पळयलां पूण टेम्पररी कनेक्शन इफ इज पेइंग इट इज कोर्टान गेलेलो मागीर पार्टी कोर्टान गेली अरे तेजी इल्लीगल जाल्यार हांव डिस्कनेक्ट करता मरे लीगल आसल्यार कशें डिस्कनेक्ट करतलो कोर्टान वी डिसाइड न्हय इलिगल तेंका रायट सर कितें इशू आसलो तेंचो इशू कितें आसलो मेळपाक येयल्ले शिवलच्या नॉन म्हणटात थोडे कडेन लायट ना हे ना ते ना वी हॅव सॉल्ड आतां आमी सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन दिल्या की यू हॅव टू बी 24 hours ऑन द लायन सो लायट बीट ना आमी आयकून घेवचे ना सो चिफान म्हाका सांगलेले ते सॉल्व कर म्हूण प्रॉब्लेम सो वी हॅव नाव टेकन इट कोणाक कितें प्रॉब्लम असल्यार आमी ताका सांगला की यू कॉन्टॅक्ट मी आय विल सी दॅट यू आर गेटिंग रातचे सुद्दां तांकां सांगला आतां लायनी रावा आनी पळया म्हणून मेगा प्रोजेक्ट तो आतां कितें आसा मेगा प्रोजेक्ट कितें प्रोजेक्ट समज आसा तुजे हायली जाल्यार आमचे हे सबस्टेशन येता आतां तो ते सबस्टेशन सालिगांव सबस्टेशन सालिगांव आमी चार्ज करता एका म्हयन्याक थंयच आमी एक्सेस दवरला सगळे बरें आसा ते एकदा चार्ज जाले की कोणाक प्रॉब्लम येवचो ना तो आमी टेस्टिंग फेजार आहा तो विथइन 1 month वी विल आनी होर्डिंगाचे ते कितें म्हणटाले होर्डिंगाचे ते म्हणटा एमएलए की कोणे इलेक्ट्रिसिटी घेतल्या इफ इट इज इलिगल वी विल सी दॅट इट इज डिस्कनेक्टेड लीगल आसत ताणी टेम्पररी कनेक्शन घेतल्या वी कॅनॉट आमी कोणाकूय टेम्पररी कनेक्शन दिता इट इज डबल द टायम्स वी दे पे आनी ते म्युन्सिपालिटी कडल्यान नाल्यार तुवें पंचायती कडल्यान एनओसी हाडूंक जाय ते आमचे लुकआउट न्हय ते इलिगल काय लीगल ते लीगल जर पंचायत म्हणटा इट इज लीगल ते तांचे ताणी हँडल करपाचें आमकां एनओसी जर मेळ्ळी वी गीव तांच्या हात दिलें मरे सोल्युशन आयच्यान लायट चालू आसा तांचे कांय ना सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन दिलें आतां चालू आहा म्हणून सगळ्यांनी म्हाका रिपोर्ट दिल्या फाल्यां जर ताचें जावपाचें ना कितें आसत जाल्यार वी वील आमच्या मातशे वोल्टेजाचो आनी हेजो मातसो प्रॉब्लम आशिल्लो दॅट वी सालिगांव सबस्टेशन चार्ज जातलें आनी आमचे 2 जाण पळय आतां 2 हे रिटायर जाल्या म्हणजे ते चार्ज घेतलेले सगळे रिटायर जाले आनी ही हॅज टेकन ओवर द चार्ज आजूच सो वी आर नवे घालता तेन्ना वी वील सी दॅट ईच वन इज प्लेस्ड आनी एवरी ऑल इज रिजॉल्व चालू आहा जाल्यार ते कित्याक येता कोण चालू लायट त्यांचे क्वेश्चन प्रत्येकाक क्वेश्चन असता वी हॅव आन्सर्ड दॅट क्वेश्चन आम्ही त्यात लागून बसले आनी राज्य म्हणून आता आम्ही सगळ्यांक लेटरा इश्यू केले 24 वरां तुवें थंयच बसूंक जाय म्हणून कितें आसलें जाल्यार तांचे फोन बीन घेवन
त्यांनी सगळ्यांक आमी सॅटिस्फाय करपाचो आमचो क्वेश्चन पयले 24 वरां आतां बसना जालें तुमच्या ऑफिसार कोण बसोंक जाय अशें ते म्हणटा म्हणून हांवें आतां तांच्या फुड्यान फोन मारून तांकां सॅटिस्फाय केला न्ही सगळे तांकां फुडें- थंयच्यान कॉन्टॅक्ट कर फुडें जर आसले वील टेक एक्शन ऑन देड देम वॉर्स पयले तेणी लेटर कितें दिल्लें ते सालिगांवचे ते कितें आसा पळय सालिगांव चार्ज जावं सालिगांवचे आमकां ऑब्जेक्शनां आशिल्ले ते चार्ज जातले शिवोलेचे बी सगळे आसा पळय दोनी कडेन तो आतां रिटायर जाले सगळे तो म्हणटा ते रिटायर जाले की हांव कितें करूं शकता ताणें आतां 3-4 चार्जीस आहा 5 ताजे कडेन नियरली सो ही हॅज टू हँडल इट आतां ते रिटायर जातकूच काल तो रिटायर जाला ताजे पयलीं हे प्रॉब्लेम येवंक ना न्ही पूण आतां तुवें सगळ्यांक शिवोलेक फर्स्ट टायम ट्रिपिंग जाला काल पळय पूण तुमी आतां सगळ्यांक फोन मारून सगळ्यांक फोन मारून हांवें हे केला शिवोले एक मेजर शिवोलेचो मेजर ट्रिपिंग आशिल्लो तो. देड वर्स पयलीं पूण हांवें आतां तुज्या फुड्यान हांवें ताच्या फुड्यान सोल्युशन केला तुम्ही ना म्हणिना पण आता 3 दिसूच झाले हे म्हणून आता म्हजे कडेन म्हज्या नजरेक जेन्ना हाडून दिले हांव कितें करूं शकता म्हज्या नजरेक तेन्ना हाडून दिले आय सॉल्व द प्रॉब्लेम ना पूण हें आतां सोल्युशन फॉर एंडिंग नेवर एंडिंग म्हणलें हय कित्याक सांग आतां प्रॉब्लेम कितें आसा सालिगांव सबस्टेशन आसा पळय दॅट वील बी चार्ज विथीन 1 मंथ सो दॅट चार्ज जातकूच कोणाक प्रॉब्लेम येता ते एक्सेस आसतले आमचे कडेन सो ते मातशें कितें ऑब्जेक्शनां आयली ताजेर म्हणून ते ऑब्जेक्शन थंयच्यानच घातलेले म्हणून लेट जालो तो आनी म्हणून चार्जिंगाक लेट जालो पोला वयले ते दॅट इज ते पॉलिटिकल पळय कितें आसा जाल्यार वी कॅनॉट डू आतां इफ इट इज genuine that if it is illegal that I have told him we will सर disconnect. अनेक विषय आता सांग. त्यांचे तुम्ही ट्रिपिंग म्हटला पण जर त्यांचे अप्लायन्सेस जर किती पिड्यार झाले घरची जर सो हू विल बेअर दॅट म्हणूनच आमी आता तुवें सारको क्वेश्चन विचारलो व्हेरी गुड क्वेश्चन कित्याक ते सांगता आतां आमी पळय स्मार्ट मिटर घालता तूं आतां पयलो मिटर आशिल्लो पळय ताजेर ट्रिपिंग जाल्यार तुका कांय कळनाशिल्लें आनी तुजो एप्लायन्स AC गेलो जाल्यार तुका काय आतां स्मार्ट मिटर घालना फुडें तो 240 जालो काय 440 तुका थंयच दाखयतलो आनी वी कॅन ऑल्सो कम्पेन्सेट यू ऑन दॅट आतां तुका दाखोवंक मेळना तो स्मार्ट मिटराचेर आमकां सगळे प्रोड्युसर येस इट इज यू हॅव नॉट सो स्मार्ट मीटर समज घरा कडेन समज तो ट्रिप जावन समज कितें वयता जाल्यार डिपार्टमेंट कंपल्सन डिपार्टमेंट तुज्या ऍपार दाखयतले आनी दॅट वील बी अप्रूव्ड दॅट इज लायक एन RTI टू यू तुका 48 तुका कितलो लोड येता दिसाक कमी आतां फ्लक्च्युएशन जाल्यार आतां ताणें म्हाका सांगलें फ्लक्च्युएशन हांव कशें मानू तेन्ना तुका फ्लक्च्युएशन ताजेर कळटलें की 200 जालो की 180 जालो की कितें जालो 440 जालो सगळें कळटलें तुका ऑन आता सध्या स्मार्ट ट्रान्सफॉर्मर बी सगळे घातलेले सर तेजेर काय ना तुमकां ना हेजेरूच कळटलें कित्याक दीस वील कम्युनिकेट विथ स्मार्ट मिटर इज कम्युनिकेट आतां कशें तुमचे अशें स्मार्टफोन आहा तो ल्हान तुजो पयलो गुड्डेवालो फोन यूज केल्यार तुका फक्त रिंगींग जातालो सर पूण हितून तूं म्हणटा स्मार्ट म्हणटा हेजेर पोलांचेर बॅनर हे घालता लायटी घालता तेजे बील कोणाक वयताले स्मार्ट हे मिटर आमकांच वयता पात्रांव FCPP टॅक्स आसा ती सगळी तुज्या तुका जे टॅक्स बिक्स आमी हे करपा दॅट इज गव्हर्नमेंट पॉलिसी ते पॉलिसीचे तूं गव्हर्नमेंटाक तुका बॅनर बिनर कितें घालपा जाय ते म्युनिसिपालिटी आनी पंचायत करता कोणाचे तेजे ते इफ इट इज यूज फॉर यू मेगा प्रोजेक्ट कम्स टू दॅट टाइम दे टूक अ परमिशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट एवरी वॉट इफ इट कम्स दे हॅव टू टेक परमिशन ताका ट्रान्सफॉर्मर ते स्वता घालता आमी घालना अरे बाबू दॅट इज ते घालतात आमी घालना पोलावरची लाईट ठेवता मारती पोलावर लाईट ठेवता ते आमदाराचे तोंड दाखोवपा खातीर तू जर तशें आमच्या नजरेक हाडून दाखयत जाल्यार हांव ते डिस्कनेक्ट करता सांगलें काय ना तुवें हाडून दाखयला म्हज्या नजरेक तू तोंडान सांगता तू लेटर कर आय वील डिस्कनेक्टेड ते तोंडाचे खबरो नाका तुमचे तेन्ना तुमची तोंडां थोडे कडेन आसता ते आमी कितें करूं दोनूय सायडीची तोंडां आसता थंय आमकां सांगू ना तुजे पोल म्हाजो आनी तुवें पळय पात्रांव पोल म्हाजो तुवें हाडून म्हज्या नजरेक दाखयले वी वील डिस्कनेक्ट म्हाका कळना जाल्यार हांव कशें उरतलें थोडे परमिशनां घेतलेली आसा बरें थँक्यू अरे ओ भाई या अमर
आता तुम्ही म्हाका दिसता सगळे जाण प्रेजेंट आसले थंय सो तुमकां कळ्ळां आसतलें एक बरो रिस्पॉन्स आमकां मेळ्ळा ज्या तरेन आमचो जो आसा काशीनाथ शेट्टी तेणें ऑलरेडी जे रिस्पेक्टीव एरियाचे जे आहा तांकां सगळ्यांक फोन मारलेले आसा आनी तेणें सांगलां की अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय जे आमचे गांवचे लोक आसा तांकां सगळ्यांक मेळपाक जाय आनी ह्या गोश्टीक खंय तरी आमकां एक टेम्पररी सोल्युशन मेळ्ळें आसा बट जो परमनंट सोल्युशन आमकां जाय आमी जे मागला तेंचे कडेन की जे मेगा प्रोजेक्ट्स आमच्या गांवांत येतात स्पेशली आसागांव आसतलो किंवा आमचो अंजुना वागातोर आसतले ते खंय तरी ताका परमिशनां तुमी होल्डार दवरपाची गरज आसा म्हाका दिसता ज्या तरेन आज ही मिटींग आमची जाली आमी आज पयलीं म्हापसा गेले म्हापसा खंय तरी आमकां रिस्पॉन्स मेळूंक ना हांव तांकांय ब्लेम करना कारण एका सिंगल आज 3-4 दीस दवरलेले आसा खंय तरी हो सरकाराचो आनी पावर डिपार्टमेंटाचो पूर्णपणे फेलियर आसा आज व्हडल्यो गोश्टी हो सरकार उलयता पूण ज्यो बेसीक नेसेसिटीज आहा लोकांचे उदक लायट आनी रस्ते ह्यो दिवपाक आज ते खंय तरी सक्षम ना म्हणून हांव परत एकदां आज हांगा तुमी सगळे प्रेस आमचे जमले म्हणून तुमचे हांव धन्यवाद म्हणटा आनी बाकीचे सगळे जे लोक जांकां तेजो खरेंच त्रास जातालो हे आमच्या बरोबर हांगा रावले तेंचे हांव थँक्यू म्हणटा हो जो इशू आमी इलेक्ट्रिसिटीचो रिगार्डींग पावर आवटेज आनी कमी कॅपेसिटी जी डिस्ट्रिब्यूट जाता ऑल ओवर नॉर्थ गोवा पळयल्या तशीच बार्देजान आमकां सगळ्यांत चड इफेक्ट जाता कित्याक बार्देजांच्यो खुबश्यो कोस्टल कॉन्स्टिट्युएन्सीज ज्यो आहा जशे अंजुना कलंगूट तशेंच जे क्रावडीड कॉन्स्टिट्युएन्सीज ज्यो आहा ज्यो म्हापशा ह्या सगळी कडेन कंटिन्युअस आमी पळयला 1.5 वर्स पयलीं शिवोलच्या आमच्या ब्लॉक प्रेजिडेंटांनी तेंच्यांनी एक एप्लिकेशन दिल्लें क्लॅरिफिकेशन दिवपाक की पावर आवटेज तेंच्यांनी अजून पर्यंत करेक्टीव मेजर्स घेवंक ना म्हापशान ऑलमोस्ट आतां 3 म्हयने जाले कंटिन्युअसली दनपारां आनी रातची लायट अर्देवर वरभर वचत आसता हे सगळेचेर सोल्युशन काडपाच्या खातीर ते सांगता अमकें तेंच्यांनी प्रोविजन केल्या आनी प्रोसेस चालू आहा म्हाजें एकूच म्हणणें की जर तुमचे अपग्रेडेशनाचे प्रोसेस चालू आहा तो पर्यंत तुमी न्यू प्रोजेक्टाक जे 20 फ्लॅटा वयर जावं 10 फ्लॅटा वयर जे प्रोजेक्ट आसा जावं विला प्रोजेक्ट आसा थंय तेंच्यांनी परमिशन तो पर्यंत ग्रांट करची न्हू कित्याक टेम्पररी कनेक्शन जेन्ना काम सुरू जाता तेन्नाच्यान इलेक्ट्रिसिटीचें कन्जम्पशन वाडटा दुसरी गोश्ट सगळे जे आमचे पब्लीक स्ट्रीटचे जे पोल्स आसा म्हापशान आमी पळयता भितर सरले काय आमदाराचें तोंड शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन भितर सरता आमदाराचें तोंड कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन भितर सरता आमदाराचें तोंड सगळे जे पब्लीक स्ट्रीट आसा तेचेर मदीं बॉक्सां घातल्या आनी आमदाराची एडवर्टायजमेंट आनी भितरसून लायट चालू आमचे जे बील येता पळय म्हयन्याक त्या बिलाचेर एक कंपोनंट आसा स्ट्रीट लायट म्हणून आमदाराचें तोंड लायट घालपाक आमी बील भरना ते आमी बील भरता ह्या कारणा खातीर की जे यूज करता ते रोड न्हू त्या रोडार तांकां सारकें क्लियर विजन दिसपाक जाय ह्या खातीर आमी बील भरता ते पयलीं ती परमिशनां जी आसा न्हू ती म्युन्सिपालिटी आनी पंचायतीन जे ग्रांट करता पळय ते आमी मागला की तेंच्यांनी व्हेरीफाय करचे वेदर इट इज वीथ दॅट लायट इनसायड ऑर नो कित्याक जर विदावट लायट परमिशन घेतल्या जाल्यार ते आमी बील भरपाक आमी कित्याक भरचे हे बील आमदार कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रेजंट ना म्हापशाचें उलयता हांव आमदार प्रेजंट ना फक्त फोटो दिसता लायट मारलेलो सो आतां सगळ्या जे जेई थंयसरले प्रेजंट आहा तेका आमचो जो एई आहा तेंच्यांनी फोन करून सांगला की 24 hour सप्लाय हेज्या फुडें कंटिन्युअस आसपाक जाय एक्चुली हे फूल समर सिजन जेन्ना आसता न्हू एक प्रोजेक्टेड आनी एक एक्सपेक्टेड कन्जम्पशन जें आसता जशें आमी खंयच्याय प्रोजेक्टाक एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट घेता तसोच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान एक कॅपेसिटी आपले कडेन आज सप्लाय करपाक की ना हेचेर क्लॅरिटी आसपाक जाय दर वर्सा आमचें कन्स्ट्रक्शन वाडटा दर वर्सा आमचें कन्जम्पशन वाडटा हे दोनूय गोश्टी जेन्ना वाडटा जर आमचे कडेन कॅपेसिटी ना अमक्या हांकां दिवपाक जाल्यार तेंच्यांनी परमिशन ग्रांट करचें न्हू लास्ट पॉयंट सांगूंक सोदता हे जे विला प्रोजेक्ट आनी सगळे जे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता पळय ते प्रोजेक्ट कोणाचे प्रायमरी हावज होल्ड न्हू हे सगळे प्रोजेक्ट जे येता पळय ते भायले स्टेटीन कोण रावता कोण सामके पयशेकार लोक आहा विदीन गोवा त्या लोकांचे सेकंड नाल्यार थर्ड अपार्टमेंट जावं विला फॉर लिजर पर्पज पण थंय डेली मनीस येता मेंटेनन्साक पंप चालू करता स्विमींग पुलाचो डेली येता सगळे एसी चालू करता मेंटेनन्स करता आनी कन्जम्पशन वेस्ट करून उडयता
आनी सेम जी हांगा कन्जम्पशन एक्सेस यूज जाता पळय तीच कन्जम्पशन आमकां न्यू बॉर्न भुरगीं आसा काल हॉस्पिटलान 4 वरां लायट ना जे सिनियर सिटीजन आहा तांकां सगळ्यांक त्रास करून स्विमींग पुलाचे मिटर चालू करपाचे सो मेगा प्रोजेक्टाक कितें तरी एक पॉलिसी काडूंक जाय की हेतून कन्जम्पशन कशें वचपाक जाय ते आनी जे लोकल आमचे लोक आहा जेंचे प्रायमरी ड्वेलिंग हावज म्हणटा हांव प्रायमरी ड्वेलिंग हावज जे गोंयकारांचे आहा ते तेका पयलीं प्रोटेक्शन आसपाक जाय जे येईन आमकां सांगलां ते आमी एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर सद्या मान्य करून घेता पण जर ह्या विकान जावं फुडें परत कंटिन्युअसली हे जर लायट वयपाचे ट्रेंड जी चालू आहा आनी ही फूल बार्देजान चालू आहा जर हो कंटिन्यू जालो जाल्यार आमकां हांगा परत येवन हेच्याकून मे बी चड एक्स्ट्रीम स्टेप घेवचे पडटा ओके थँक्यू